इतिहासाचें पयलें पुस्तक. आमोनितांची दुसरी मोहीम. चॅप्टर 20. वरोस सोमच्या वेळार राजा लढाईक वेताले ते सोमय जोआब फौज घेवन भायर सरलो. ताणें आमोनितांच्या देसाचेर आक्रमण केलें. ताणें राब्बा शाराक वेदो घालो, पूण दावीद जेरुसल्याक रावलो. जोआबान राब्बा शाराचेर आक्रमण करून ताचो नाश केलो. ताणें आमोनितांची देवी मिल्कोम हिचे तकलेवेलो भांगाराचो मुकुट काडून घेतलो. तो दाविदाचे तकलेर घाल्लो. ताचें वजन सुमार 35 कील आसलें. तातूंत एक माणिक आसलें. तशेंच ताणें शारांतलो जायतो लुटीचो माल हाडलो. ताणें थंयसरल्या लोकांक त्या शारांतले भायर काडले आनी खरवुंती आनी लोखणाची हातयारां घेवन तांकां कामाक लायले. अशें ताणें आमोनितांच्या सगळ्या शाराक केलें. उपरांत दावीद आनी ताची परजा जेरुसल्याक परत आयली. फिलिस्तेवकारां आड झुजां. हाचे उपरांत जेजेर म्हणटात थंयसर फिलिस्तेवकारां आड झूज सुरू जालें. थंय हुशाचे कुलयेंतल्या सिबेकायान सिपाय नांवाच्या राकेसाच्या पुता मोदल्याक जिवेशी मारलो. आनीक एक पावट फिलिस्तेवकारां आड झूज सुरू जालें आनी जायराच्या पुता एल्हानान गाथांतल्या गोलियाताच्या भावा लामीक जिवेशी मारलो. ताच्या बाल्याचें पोंत सुये सारकें. तशेंच गात नोगरांत आनीक एक झूज सुरू जालें. थंय एक राकेसाचे कुलयेंतलो खोडेगांठ मनीस आसलो. ताच्या एका हाताक आनी एक पांयाक 6 बोटां आसलीं. सगळीं मेलून 24 बोटां. जेन्ना ताणें इस्रायेलाक आव्हान दिलें तेन्ना दाविदाच्या भावा शिमेयाच्या पुता जोनाथनान ताका जिवेशी मारलो. अशें गाथांतल्या राकेसाक जल्मल्ल्या दाविदाच्या आनी ताच्या सेवकांच्या हातांतल्यान मरण आयलें. देवाचें उतर हें.